सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे सोर्गीचे राजाचे देवाच्या भुरग्यांचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा निरपराधी बालकाची परब समारंभता. ह्या मिसाचो विशय भुरगे देवाचें देणे. जिविताचे राखणदार जावया. भुरगे देवाचें देणे. जिविताचे राखणदार आमी जावया. जिवीत जावन आसा देवाचें देणे आनी ह्या जिविता वरवीं जे आमी कितें करता तें आमचें देणे देवाक. ह्या मिसान भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. केरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्यां पासत आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावन सायते पावटी घोडे आमी आमच्याच जिविताक मान दिवंक चुकल्या. आमी वाडलोल्यांनी भुरग्यां सोबे उपुरबाय दाखोवंक भुरग्यां सोबे मोग दाखोवंक आनी कांय पावटी घोडे भुरग्यां सोबे जायतें वायट केलां. ह्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून ह्यो चुकी आमच्यो ओळखून घेवन किरीत भाशेन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणूय मागुया. सगळीं बरोबर म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपाक मलीक सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Restore
मोहिमान देवाक उंच सोडकी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या सर्वपवित्रार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवाचो आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शिरी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया किरीत भाशेन सेंट जॉन पॉल II फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स गोवा हाची मिसाची मांडावळ करतात. हो तांचो सगळो बरो वावर देवाच्या हातान घालून आनी अदीक नेटान ह्या वावरांतल्यान जेजूचे परगोटणार जावंक तांचे खातीर आनी तांकां आदार सहकार दितल्या खातीर आमी मागुया. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो बाबार्थ जिविताचे चालीन परगोटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजपोट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. भाग्यवंत जुवांवांचे पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगोट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसां म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगल्या पातकांतलें आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां भोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एक एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक कोत्ता ती बोळी. आमचीच न्हय बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें.
आयकल्ल्या उतराक जबाब जातलो. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवणी वरी आमी सुटोन गेल्या. सगळीं म्हणुया. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सोर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. जबाब. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला सोर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्वराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. शिकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. उद्गार. उबी रावया. आमी तुका वाकाणटावन देवा. तूं सोरेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षीचो निर्मळ होळजोळीत जोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं माचवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान महिमा तुका सगळ्यांक. ते उदेदीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनांत दिसती पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्टाक पडून वच आनी हे सांगीत पुर्यान तुंय राव. तर हेरोद बालकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसलो. जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्टाक पडून गेलो. आनी हेरोद मरसोर थंय रावलो. इजिप्टाक तान मोच्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. अशें सर्वेस्वरा प्रवादी उद्देशी सांगलेलें उतर पालचे खातीर हें घडलें. विद्वानी आपणा फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमांत आनी सभोंवती आसलेल्या गांवांनी विधवां कडेन विचारूंक घेतलोले काळाच्यो हिशोब प्रमाणे 2 वर्सांचे वो उणे पिरायेचे बालकांक
मारून उडयले. तेन्ना जरमायास प्रवादिया उद्देशी अशें सांगलोलें तें खरेंच जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवून घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें श्रीवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, फावो ती नोकरी नाशिल्ल्यान एक तरणाटो दोंगराचेर वचून लांकडां कातरून आनी उपरांत ती बाजारांत व्हरून विकून आपलो दिसपट्टो गिरास हे भाशेन येतालो. हे भाशेन दोंगराचेर लांकडां कातरून हो वावर करता आसतना एका दिसा ताचे नोदरेक तीग मनीस ताणें पळयले. तांच्या माथ्याचेर पोटल्यो आसलेल्यो. हें ताणें कांय दीस पळयले उपरांत एका दिसा ताणें येवचिलें हे मनीस खंय वेतात तें पळोवंक. आनी लिपून लिपून तो ह्या मनशा फाटल्यान गेलो आनी ताणें पळयलें तेगूय मनीस एका ल्हानशा घरान भितर सरले. जेन्ना ह्या तरणाट्यान जें पळयलें तें पळोवन ताचें काळीज बोव दुखवलें. ह्या घरान कांय भुरगीं आसलेलीं. थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेलीं, थोडीं तोंटी आसलीं, कांय कुड्डीं आसलीं. एकसुरो ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें. देखून ताणें एक निर्णय घेतलो. ही खबर वचून आपल्या इश्टांक सांगली आनी इश्टांच्या सांगातान तांच्या आदारान ह्या भुरग्यांक ह्या निस्तूर मनशाच्या हातांतली सुटका दिली. समाजान नदर मारीत जाल्यार आयज आमची कितलींच अदी करून सुपुल्लीं भुरगीं, निरपराधी भुरगीं असल्या वायटाच्या हातांत आसात. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, आयचें देवाचें उतर बागेंत जुवांव आपले चिटींतल्यान आमकां उगडास करता. देव जावन आसा उजवाड आनी आमी ह्या देवाचेर विस्वास बाबाट दवरता जाल्यार आमी उजवाडाचीं मनशां आनी उजवाडाचीं मनशां काडोकाच्यो कोरण्यो करिनात. पूण देव उजवाड म्हूण ओळखून घेतात आनी काडोकाच्यो कोरण्यो करतात. पातोक आपल्या जिवितान करतात ती मनशां फोटकेरी. बागून जुवांव आपले चिटींतल्यान आमकां उगडास करता की आमी उजवाडाचे मनशां जावंक जाय. काडोक आमच्या जिवितांतलो आमी पयस करची गरज. आनी जरी तर आमच्या सोगतायक लागून आमच्या बिकॉज ऑफ आवर विकनस आमी चुकले जाल्या पर्यान निराशे जावची गरज ना. कित्याक जेजू आमचो सोडमुणणार आसा. ताच्या जल्माची परब आमी समोर उमल्या. तो आमकां सगल्यांक आमच्या पातकांतलें मेकळेपण दितलो. ह्या पासत आमी सदांच तयार आसूंक जाय. जरी आमी चुकले जाल्या पर्यान हो देव आमचो काकुतीवंत देव आमकां काडोकांतली भायर काडून उजवाडान हाडटलो. आनी देखून आमचो एकूच आवंडो ह्या उजवाडान आमी जीव. आयज निरपराधी बाळकांची परब आमी समोर उमतांव. सुसेन आपल्या पुता जेजू खातीर कसल्याय आव्हानांक ताणें फुडो केलो. दुतान सांगलें जेजूक आनी ताच्या आवयक घेवन पयस इजिप्ताच्या देसांत वच. हेरोद ताका
नाच करूंक सोदता. फाटीं फुडें पडयनासतना देवाचेर पातयेवन आपली फुडलीं पावलां मारता. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या उतरा पोरमणे चलूंक देव आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा पोरमेण चलता, देवाच्याच उजवाडान आमी चलता. निरपराधी बाळकांची परब आमी समोर उमता. त्या दिसा पयले सुवातेर जिवीत म्हजें तुजें जावन आसा देणें आमकां देवाचें. आनी ह्या जिविताचो भरपूर मोग करुया. जें जिवीत आमकां देवान दिलां ताचो बरो उपयोग करुया. ज्या ज्या बेसान आमी आसा त्या त्या बेसा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवुया. अदी करून आमच्या भुरग्यांक तांचें जिवीत जिवंक आदार करुया. जायते फावटी जायते देवान तांकां देण्यांनी भरल्यात, जायत्या गुणांनी भरल्या. अदी करून ह्या आधुनीक काळांत जीं भुरगीं आमच्या खेरीत भाशेन खेळाच्या मैदानार पोरजळूंक सोदतात जाल्यार आमी तांकां जाता तितली उमेद दिवया, उत्तेजन दिवया, एनकरेजमेंट. कित्याक हो गूण देवानूच दिल्लो. आनी जेन्ना गूण ती फुलयतात तेन्ना एके भाशेन ती जिवीत खुशालकायेन जियेतात. हें खुशालकायेचें जिवीत जिवंक जायते फावटी वडिलांनी तांकां तेंको सांगात आदार दिवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर जिवीत स्वतान जिवंक बावरुया. स्वतान जियेतात ती देवाच्या उजवाडान जियेतात. फोट्यो मारप पातकाक वेंग मारप. पूण जेन्ना मनीस स्वतान जेजू म्हणटा हांव सोत वाट आनी जिवीत, ह्या स्वतान जिवंक बावरुया. फोटिंगपणां पयस करुया. वा घेवन जो हांव म्हणटा जो कोण देवाच्या उजवाडान आसा म्हणटा आनी पातो कोत्ता तो फोटिंगपणान जियेता. निमाणे सुवातेर ह्या जिवीत देवान आमकां दिलां त्या जिविताचे राखणदार जावुया. जावं अबॉर्शन, मर्सी किलिंग, दुसऱ्यांक जिवेशी मारप, आपल्याच जिवितान सुइसायड ही चिंतना पासून आडप म्हणजे पातोक देवाच्या मोगाचेर आड. कित्याक हें जिवीत देवान म्हाका दिलां. ह्या जिविताचो हांव राखणदार जावची गरज आसा. आनी जेन्ना निरपराधी बाळकांची परब करता तेन्ना सगळ्या सुपुल्ल्या भुरग्यांचे राखणदार जावुया. तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तांकां आमी आदार करुया. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शाबेर जेजूचो परगोटणार जालो. आमीच देवान दिल्लें जिवीत बरे भाशेन जिवून जिवितांतल्यान जेजूक परगोटुया. जिविताची राखण करून एके भाशेन जेजूचे बरे परगोटणार जावुया. अदिकून आमच्या भुरग्यां सोवें जे गूण आसात ते गूण फुलोवंक आनी भाशेन तांचें जिवीत खुशालकायेन जिवंक. जेन्ना आयज करीत भाशेन सेंट जॉन पॉल फावंडेशन फॉर स्पोर्ट्स एम करीत भाशेन भेटयता व तांचो करीत भाशेन खेळांतल्यान जेजूची बरी खबर, जेजूचे परगोटणार जावंक जायतो बोर वावर ते कोतात. ह्या तांच्या वावराचेर करीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी अदी करून जीं तरणाटीं भुरगीं ह्या फावंडेशनान मिसोड आसात, जी बाबा भयणां आदार करतात, तांकां सोमेस्तांक देवाची कृपा मोजत मागून खेळांतल्यान जेजूचे परगोटणार जावंक हें देणें तांकां मागतना आमी जेजूची नीज पाटलावतारां बागेवन फ्रांसीस शाबरा भाशेन जिविताचो अर्थ ओळखून घेवन जिवीत बरे भाशेन जिवन उजवाडान जिवंक जेजूचे परगोटणार जावंक खतखत्यान आमकांय देवाची कृपा आनी मोजत मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी बाबा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बोरी देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत उस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. वेगवेगळ्या दुयेंसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कश्टवता तांकां दोतोरां आनी आपल्या घोराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. भुरग्यांक जल्माक हाडूंक सोदी नासलेल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. बागिवोन फ्रांसीस सावेराचे मोजतीन सगले खेळगडी प्रशिक्षक आनी खेळा मोळार आदार करपी मध्यम आनी वेजोकी वेवसायिकां खातीर तशेंच खेळा मोगी खातीर कुटुंबां आनी इश्टां खातीर जी खेळा वावरांत देवाचे मार्गदर्शन आनी आशिर्वाद सोदतात तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. बसोरकींच्या बापा ची मागणी आमी तुका उबारल्या आनी ची मागणी आमच्या काडसांत आसात. ती तुका उबारतना सगल्या सुपुल्या भुरग्यांक तुज्या आदीन आमी करता, तांकां तुजे कुरपेन भर. आमची मागणी आमचे आवडे आमच्या काळजा म्हणून आसात. तुजी खुशी जाल्यार ते आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. मुशा भयणी बाबानो, मुशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, रोगतान आपणांक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विंचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोन सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवन वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोमिया जेसू आमी होऊन डोकाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोटा.
बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तळचो पयसवेचो ग्रास कर. फ्रेंड्स आमचे बागेन बाप्पा, फिलिपनारी आमचे गोंवळी बाप्पा, सिमिया पेरिफिकेसा आदारी गोंवळी बाप्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूच कर. तांकां जाय सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक चे पोलचडीन मुखामल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये संगाती बागेन दोन दुतान सगळे तुका मान बोल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याचो जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान दिल्लें जिवीत खुशालकायेन स्विकारतना ह्या जिविताची राखण करून बुद्धी करून आमच्या भुरग्यां सोबे दयाळ मोबाळ आमी जावन स्वतान आनी क्रिस्ताच्या उजवाडान आमचें जिवीत जिवन सोम्यान शिकयलें प्रार्थनांतल्यान ह्या उंडे बापाक उबारून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामकार येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पातप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयलीं सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। आमचो मोगाळ जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता। तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया। सगळीं उबी रावया। प्रार्थुया। मोगाळ बापा, आजून उलोवंक यें नासलोल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या सुमयार रोग साक्षांचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली। तांची परब संभ्रमून तुका आमी दिन वाचतां आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा परबीं आमच्या सोडबुडणाऱ्याच्या जिविताची बोडतीन
आमकां सुबाम बांटो दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. मातशें बसूया. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्र जेरोनिमो सिल्वा ताका बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या याज्ञीक भावाक, तशेंच जॉन पॉल II फावंडेशन्स फॉर स्पोर्ट्स तांकां आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या दोन प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसार करतले. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतले. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. Decemberचे 30 सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशीर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. Dewa